नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे उपकार सगळ्यांक बरो दीस आवडत आनी हांव दीप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळयात मुखेल खबरो। रामाचेर जाल्ल्या हल्ल्या उपरांत बोवाळ घालपी विरोधक आसात शांतारामाचें प्रकरण आतां थंडावलें काय कितें लोकांक पडला प्रश्न। श्रीस्थळ काणकोणात 2 ज्येष्ठ नागरिकांक कांय लोकांनी केली मारबडय। हल्ल्यांत जखमी जाल्ल्या ज्येष्ठ नागरिकांचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू। काणकोण पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू। घर दुरुस्ती प्रक्रिया जातली सोपी आनी फुडें सरकारी जमनीचेर घरां बांदली जाल्यार करतले खर कारवाय। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची म्हायती। आमकां पयलीं कामार घेयात उपरांतूच मायनिंग करत सुरू। घरा बसयल्ल्या कामगारांनी रस्त्यार देऊन शिरगांवची बानेकार मायन सुरू करपाक केलो विरोध। पंचवीस वर्सां जावन लेगीत एसजीपीडीए मार्केटाची जायना दुरुस्ती। इमारतीची जाल्या वायट अवतिकाय। अध्यक्षान लक्ष घालून प्रश्न करचे सुटावे। भाजी विक्रेत्यांची मागणी। आणि मडगांव बस स्टँडार बुरशेपणां सरभोवतणी साचल्यात कोयराच्यो राशी। गाडयो धुतात थंयच नातात नुस्त्याच्या गाडयेंतल्यान उदकाची गळटी जावन पडल्यात घाणी। कदंबा महामंडळान घालचे लक्ष लोकांची मागणी। आता खबरो विस्तारान। रामा काणकोणकाराक 24 दिसांनी हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज मेळ्ळो। रामाचेर जाल्ल्या हल्ल्या उपरांत विरोधकांनी बोवाळ करीत आंदोलनूय केल्लें। ह्या सगळ्या प्रकरणाचेर रामा कितें उलयतलो काय म्हणून लोक वाट पळयताले। रामान पुलीस प्रशासन धरून मंत्र्यांचेर जायते आरोप केले। ताच्या आरोपा उपरांत विरोधकांनी ट्वीट आनी सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान तिडक उक्तायली। पूण फुडें कितें? रामाचेर सप्टेंबराच्या 18 तारखेर जीव घेणो हल्लो जालो। हल्ल्यांत गंभीर जखमी जाल्ल्या रामाक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केलो। ताका डिस्चार्ज दिवचे कांय दीस पयलीं पुलिशेन ताचो जबाब नोंद केलो। हो जबाब उपरांत भायर आयलो। ताच्या बायलेन जबाब भायर आयलोच कसो काय म्हणून तिडक उक्तायली। ताच्या 4 दिसां उपरांत रामाक जीएमसींतल्यान डिस्चार्ज मेळ्ळो। डिस्चार्जा उपरांत रामान पुलीस प्रशासनाचेर फोग काडलो। पुलिशेन आपलो जबाब सामको बरोवंक ना असो आरोप रामान केलो। तो इतल्यारूच रावलो ना, ताणें 2 मंत्र्यांची नांवां घेवन तांणीच आपल्यार हल्लो केल्ल्याचो गंभीर आरोप केलो। त्याच्या आरोपा उपरांत काय विरोधकांनी सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान तिडक उक्तायली। पूण ह्याच विरोधकांनी रामाचें प्रकरण उखलून धरीत राजधानी पणजेत आंदोलन केल्लें। तशेंच मुखारूय आंदोलनाची शिटकावणी दिल्ली। रामाच्या आरोपा उपरांत खरेपणी विरोधकांनी एकठांय येवन सरकारा आड आंदोलन वा मोर्चा काडप अपेक्षीत आशिल्ले। पूण आतां परिस्थिती पळयत जाल्यार कोर्टात केस सुरू आसा। ताच्या व्यतिरिक्त भायर रामाचें प्रकरण थंडावलां अशें दिसता। ह्या मुद्द्याचेर गोमंतक टीव्हीन काय विरोधकांक चर्चे खातीर आपयल्ले, पूण तांणी ह्या मुद्द्याचेर चर्चेक येवपाक न्हयकार दिलो। जाल्यार कांय जाणांच्या कोतान ह्या प्रकरणात आपूण येवंक शकना। विरोधकांची ही भुमिका विचाराक घेतली जाल्यार रामाचें प्रकरण शांत जालां काय कितें असो प्रश्न उप्रासले बगर रावना। रामा काणकोणकराचेर अटॅक जावन आतां 25 दीस मायज जाले। रामा काणकोणकर हॉस्पिटलांच्यान डिस्चार्ज जालो। हॉस्पिटलांच्यान डिस्चार्ज जाताना रामा काणकोणकरान स्टेटमेंट केलें आनी 2 राजकारण्यांची नांवां घेतलीं। तेणी जेन्ना ही नांवां घेतलीं तेन्ना गोंयच्या राजकारण्यांक खळबळ जाली सारकी। सो आयज खंय ना खंय तरी लोक कन्फ्यूज जाल्लेले आसा की राजकारणी अशें करूंक शकता काय। सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार ह्या राजकारण्यांनी पयलीं राजिनामो दिवन जी चवकशी आहा ती वेवस्थीत चवकशी करपाक तेंच्यांनी मदत करपाक जाय। स्वखुशीन तेंच्यांनी राजिनामा दिवपाक जाय। आयज ज्या पद्दतीन ऑपोजिशन जे आहा हे ऑपोजिशन हो मुद्दो सारको हँडल करपाक फेल जाल्लेले आसा। तुमी स्टेटमेंटां केली बरी गजाल, पूण जेन्ना ते स्टेटमेंट केलें तेन्ना तुमी म्हाज्या हिसपान जाल्यार भायर सरून हेचो निशेध करपाची गरज आसलेली। जेन्ना रामाचेर अटॅक जालो तेच्या 2 दिसांनी जेन्ना जो प्रोटेस्ट जालो त्या प्रोटेस्टाक तुमी आश्वासन दिल्लेलें की हो मुद्दो आमी लूज सोडचे ना म्हणून, आमी गोंयकारां बरोबर रावतले, एक्टिविस्टां वांगडा रावतले म्हणून। पूण आयज खंय ना खंय तरी तुमी बॅकफुटाचेर वयता कशें दिसता। हांव तुमकां ब्लेम करिना, तुमचेर कोणाचो प्रेशर आहा तो म्हाका खबर ना, पूण एग्रेसिवनस जे आमकां जाय न्हू कितें ते एग्रेसिवनस दिसना। सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार आयज राजकारण्यांनी जे ऑपोजिशनान जे राजकारणी आहा तेंच्यांनी भायर सरोन हो लढो
तेंच्यांनी फुडें व्हरपाची गरज आसा. कित्याक सांग, आयज जेन्ना तुमी ऑपोजिशनान आसा तेन्ना तुमचें तें कर्तव्य जाता गोंयकारांक न्याय दिवपाचें. आनी रामा काणकोणकर हो एक एसटी समाजाचो बरो लिडर आनी एक आमचो नीज गोंयकार भाव, जेचेर अन्याय जाल्लो आसा, जेका दिसा ढवळे मारलेलो आसा. आनी तुमी हेच्या पयलीं स्टेटमेंटां केल्लेली आसा की आमी गोंयकारां वांगडा रावतले म्हणून. गोंयकारां बरोबर तुमी आयज जर ऑपोजिशन रावतले जाल्यार तुमी आयज भायर सरोन हेचो सारको खर निशेध करपाची गरज आसा. खर निशेध करपाची गरज आसा, जाल्यारूच तुमकां आमी ऑपोजिशन म्हणूंक शकता. आयज ऑपोजिशन जर उलयलें जाल्यार रामा काणकोणकराक खंय तरी न्याय मेळटलो कहो दिसता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. श्रीस्थळ काणकोणात 2 ज्येष्ठ नागरिकांक कांय लोकांनी मारबडय केली. ह्या हल्ल्यात जखमी जाल्ल्यान दोगांय ज्येष्ठ नागरिकांचेर मडगांवच्या जिल्हा हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. ज्येष्ठ नागरिकांचेर हल्लो कित्याक केलो ते अजून स्पश्ट जावंक ना. काणकोण पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. हाचे फुडें घर दुरुस्ती व विभाजन करपाची प्रक्रिया सोपी आनी सुटसुटीत जातली अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केली. तशेंच फुडाराक सरकारी जमीन विकत घेतली जाल्यार वा त्या जमनीचेर घर बांदले जाल्यार त्रासात पडटले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्र्यान दिली. म्हजे घर येवजणे खाला सोमारा दिवचले आनी मया अर्ज वांटपाची कार्यावळ जाली. म्हजे घर येवजणे खाला सोमारा मया आणि दिवचले अर्ज वाडपाची कार्यावळ जाली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी दिवचल आणि मयेच्या लोकां खातीर अर्ज वांटप केले. हाचे फुडें घर दुरुस्ती वा विभाजन करपाची प्रक्रिया सोपी आणि सुटसुटीत जातली अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केली. तशेंच फुडाराक सरकारी जमीन विकती घेतली जाल्यार वा ते जमनीर घर बांदले जाल्यार त्रासात पडटले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार दिली. पयल्यात पयली गांवांत रावपी लोकांच्या घराक हाऊस रिपेअर सर्टिफिकेट म्हटलेली 3 दिसांनी हाऊस रिपेअर सर्टिफिकेट मेळपाक जाय. आयच्यान आमी ताका फॉर्मेटूय दिला. म्हणजे ग्रामपंचायतीन जर वचत तुमी जर हाऊस रिपेअर सर्टिफिकेट मागली जाल्यार ती हाऊस रिपेअर सर्टिफिकेट तुमचो हाऊस नंबर आसा आनी तुमी इलेक्ट्रिसिटी किंवा वॉटर बील तुमच्या कडेन जर आसत, घर तुमच्या नांवार आसा आनी तुमी हाऊस टॅक्स फारीक करता, उदक बील किंवा लायट बील आसत जाल्यार पंचायत सेक्रेटरी 3 दिसांनी ताका हाऊस रिपेअर सर्टिफिकेट दिवपाक जाय. 3 दिसांनी हाऊस रिपेअर तो नवे बांदिना तो रिपेअर करता पूण तेणे हाऊस रिपेअर सर्टिफिकेट दिवपाक ताका कांयच हरकत ना. जर एका घरात 2 भाव रावता आनी दोगांयनी जर बरोवन दिले आमकां हाऊस सेपरेशन सर्टिफिकेट दी, ए आनी बी म्हणजे फॉर एग्जाम्पल नंबर आसतलो 40 जाल्यार 40A आनी 40B विथ कन्सेंट विदीन 7 days तेणी फक्त चडांत पंचायत मिटिंगेक रावपाची गरज ना. परत एकदा सांगता, म्हणजे हें एडमिनिस्ट्रेटीव काम आसा, सेक्रेटरीचें काम आसा, त्यामुळे ते पंचायतीच्या मिटिंगेची गरज ना. म्हणजे पंचांनी आमी पळयता आमी मिटिंगेक घालता हें म्हणपाची खंयसरूच गरज ना. जो कोण मागता ताका सेपरेटली तोच हाऊस नंबर डायरेक्टली पंचायत सेक्रेटरी दिवपाक जाय, आयच्यान दिवपाक जाय. तशें दोगांयकू आमी सर्कुलर जे आसा पयलीं हे पंचायतींनी गेल्या, सेक्रेटरी कडेन गेले आसा, तांच्यांनी म्हणजे ए आनी बी जेणे करून घरांतली झगड्यो कमी जावच्यो, वेगळें लायट कनेक्शन घेवपा खातीर, उदीक घेवपा खातीर ताका डायरेक्टली नंबर एवेलेबल आसा. आनी ह्या पंचायतीन दिल्ल्या हाऊस नंबर म्हणजे 37A 37B ताज्या वयल्यान जर तेणी फाल्यां सकाळीं नवीन कनेक्शन घेवपा खातीर जर मागलें जाल्यार इलेक्ट्रिसिटी ताका नवीन कनेक्शन दितली, ताका वॉटर सप्लाय ताका नवीन सेपरेट मिटर दितले. कोर्ट आनी बाकीचे म्हणजे आपलेच शेजारी आपलेच कोर्ट एकामेकाचेर केसी घालीत आसा आनी लोकांची घरां मोडात आसा. आतां ही लोकांची घरां जर मोडटली आसत जाल्यार ताका कायदेशीर आदार दिवप गरजेचो आसलो. म्हणून सरकारान म्हजे घर ही योजना हाडल्या. कारण आमी पळयता फाटल्या दिसांनी कुचेली हांगासर 40-50 घरां मोडली. जागो उबदातीचो विकता भलतोच सेल्रीट करता आनी तिसरे त्या फुडें घरा मारून थंयसर रावता. आनी आतां जेन्ना तिसरो उठटा आनी जेन्ना केस घालता 30-40 घरां मोडली.
ते जबाबदार सरकाराक करता. आता जागो विकत घेता आसतना फक्त सॅनिटायझरांनी कितें तरी फॉल्स डॉक्युमेंट केले आनी जागो विकत घेतला म्हणून हांव समेस्त गोंयकारांक ह्या म्हज्या घर योजनेच्या वतीन बी तुम्ही जागो खंयचोय विकत घेता आसतना 10 फावटी व्हेरीफाय करात तो जागो त्या मनशाचो काय न्हू तो. कोणी बेश्टोच सांगता म्हणून एफिडेवीट मारून जागे विकत घेवं नाकात. हांवें आत्तां जस्ट आयकल्लें की आमच्या दिवचल तालुक्यांत सुद्दां गव्हर्मेंटाचे जागे जे विकपाक लागल्यात आनी जे लोक घरां बांदतात इन फ्युचर हे जे गव्हर्मेंटाच्या जागेन जे विकत घेवन घरां बांदता पळय न्हू ते त्रासान पडटले. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आमकां पयलीं कामार घेयात, पोटाचो प्रश्न सोडयात, उपरांतूच मायनिंग सुरू करात अशी मागणी करीत घरा बसयल्ल्या कामगारांनी सोमारा रस्त्याचेर देऊन शिरगांवची बानेकार मायन सुरू करपाक खर विरोध केलो. पळयात पुराय बातमी. मायनिंग बंद जाले उपरांत 2018 ह्या वर्सा शिरगांवच्या बांदेकर कंपनीन शिरगांवच्या कामगारांक घरा धाडल्यात. मात आमकां कामाचेर घेवचे सोडून भलत्याच कामगारांक घेवन मायन सुरू करपाच्यो हालचाली सुरू केल्ल्यान बेकार जाल्ले कामगार चाळवल्यात. सोमारा सकाळी हे कामगार रस्त्याचेर देवले. ह्या कामगारांनी मायनीवेली मेन गेट आडोवन दवरली. आमकां पयलीं कामार घेयात, उपरांतूच मायनिंग सुरू करात अशी मागणी करीत मायन सुरू करपाक खर विरोध केलो. ह्या कामगारांक थळाव्या पंचायतीन तेंको दिला. कामदार बांदेकर मायनीचे रिटेज केल्ले आसा. आयज आमची सरपंच आनी पंच मेंबर सगळे आमी हांगा जमले की आयज कंपनी चालू करपाचे पोजिशन आहा आनी केल्ली आहा चालू. तेन्ना भायले वर्कर घेवन ते चालू करतात आनी पयलींचे वर्कर आहात ते घरा आहा. तेंचेर ह्या मुख्यमंत्र्यान आनी आमच्या आमदारान हेचेर विचार करचो ताबडतोब. हांकां रस्त्यार हाडचे न्हू आनी खंय तरी हेका तोडगो काडून हो प्रश्न तेंच्यांनी मिटोवपाचो अशें आमी तेंचे कडेन मागता. ते सरकारान हेजेर लक्ष ताबडतोब लक्ष घालचें आनी ह्या भुरग्यांक परत रस्त्यार हाडचे न्हू आनी हो कितें तेणी वेव्हार केला तो ते थांबोवपाचो आनी ताबडतोब हो सगळो बंद करपाचो आनी सगळो हे कामदार घेवन चालू करपाचो. केन्नाच्यान तुमी घरा आसा? 18 पर्यंत आयज सगळ्यात आमकां हाफ पेमेंट ताका दिल्लो ना हे कंपनीन आनी हे कंपनी वर्कर आहा ते बाकीच्या कंपनी सारको पेमेंट ना. 16,000 आनी 18,000 पेमेंट आसलो तो बीन आतां तेंची लेटर धाडला की 14,000 पगार आनी 16,000 पगार दिवन आनी त्या पगारात तो आमकां चड म्हणटा तो आमकां मान्य ना. आमी चडपाक रेडी ना. हेजेर विचार सरकारान कंपनीक कळोवचो कितें तो आनी हेजेर आमचें कितें उरला ते तेणी दिवपाचें आनी आमकां परत कामाक घेवपाचें. आमकां 2018सून मायनरसून घरा दवरलेले आसा आनी आज कंपनी काम चालू करूंक सोदता. आमकां कॉन्फिडन्सान घेयनासतना आमकां कामगारांक सगळ्यांक घरा दवरल्या तांकां सगळ्यांक कामार घेवन काम चालू करपाचें अशें आमी कंपनी कडेन सांगलेलें आनी आमचे सगळे बॅक वेजीस आहा त्यो आमकां दिवच्यो आनी तुमी काम चालू करचें. आनी तेंच्यांनी आमचे डिमांड आयकूंक ना तेन्ना आमी कंपनी परत एकदां आमी दोनदा रिक्वेस्ट केले की आमच्या कामगारांक घ्या आनी तुमी काम चालू करा. ते आमचे डिमांड आयकना. आमचे डिमांड जो पर्यंत कंप्लीट जायना तो पर्यंत आमी काम चालू करूंक दिवचे ना. आमी सगळे गेटीर येवन उबे रावतले. दुसरे वटेन पंचायती कडल्यान फावो तो परवानो घेनासतना बेकायदेशीरपणान मायनिंग सुरू करपाच्यो हालचाली सुरू आसात असो दावो शिरगांव पंचायतीन केला. आयज बांदेकर कंपनीन काम चालू केलें आसा पण पंचायतीची तेणी कसली एनओसी तेणी आमकां विचारूंक ना आनी आमकां कांयच इन्फॉर्मेशन करिनासतना हें काम चालू केलें आसा. आयज पळय शिरगांवान हे कामगाराचो प्रश्न जो उत्पन्न जाल्लो आहा तो खरोच गंभीर जाल्लो आहा. तेन्ना म्हाजी एक रिक्वेस्ट आहा ऑनरेबल आमच्या आमदाराक आनी ऑनरेबल सीएमाक हितून तातडीन लक्ष घालपाचें आनी हेजेर कितें तो तोडगो काडपाचो. आनी ही जी चल्लेली आहा ही टोटल बांदेकर आनी कंपनीची दादागिरी चल्लेली आहा. तुमी फाटल्यान पळोवंक शकतात हांगा तेणी इलिगल कितलीशीच झाडां मारलेली आहा. परमिशन घेवंक ना कांय ना खंय तरी दादागिरी चल्लेली आहा. तेन्ना मातशी गव्हर्मेंटाक हेजेर लक्ष घालपाचें आनी आमचो प्रश्न आहा तो सॉल्व करपाचो कामगारांचो. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. 25 वर्सां जालीं मडगांवच्या एसटीपीडीए मार्केटाची दुरुस्ती जाल्ली ना. सध्या मार्केटाची इमारत सामकेच वायट स्थितीत आशिल्ल्यान भाजी विक्रेत्यांनी हुस्को उक्तायला. अध्यक्षान दखल घेवन मार्केटाची दुरुस्ती करची म्हणून भाजी विक्रेत्यांनी मागणी केली. पळयात पुराय बातमी.
25 वर्सां आदीं उबारिल्ल्या मडगांवच्या SGPDA मार्केटाची आतां सामकीच वायट अवतिकाय जाल्ली आसा. भाजी विक्रेते बसतात थंय नळाक उदक येना, पिवपाच्या उदकाची लेगीत सोय केल्ली ना. तातल्या तातूंत उदकाच्या मिटराचोय प्रश्न उप्रासला. मार्केटा भायली गटारांची नितळसाण करूंक नाशिल्ल्यान जळारांची पैदास वाडल्या. दुरुस्तीचें काम हातांत घेवंक नाशिल्ल्यान इमारतीची स्थिती बाबत जाल्ली आसा. ते व्हेजिटेबल आणि फ्रुटाचे मीटर अर्धे बसयला अर्धे ना. आता कोण लायट दुसरे कडल्यान गेल म्हळ्यार मागीर येवन फायन घालता. ते आमकां मिटराचे मातशें प्रोसेस करून दिवपा ते जाय आमकां. आनी 25 वर्सां जाले गटरां बिटरां कांयच काडूं ना, एक कोयर काडूं ना. इतले मच्छर आसा थिंगा मार्केटान. सगळे मूस किमसां आमी अगरबत्ती बी लावन बसल्यार मुसां बसला, इतले मोठे मोठे मच्छर आसा. आनी मागीर सांगतात ते हेल्थ केअर येता आनी हे सगळे डेंगू फेल जाला, हे जाला ते जाला, ते भानगडी आहा न्हू. ते पयलीं तुमी ते हेल्थाचे पयलीं करा. आनी ते गार्बेज उडयतात ते कितले घाण मारता थिंगा. ते मेंटेनन्स कोण सारको करतलो. आनी डेली पयशे वाडय म्हणटा. आमी पयशे वाडयपा रेडी आहा, पूण आमकां कितें फॅसिलिटी जाता ते जाय न्हू. आमकां फॅसिलिटी दिल्यार आमी पयशे वाडोवनय दिवपा रेडी आहा, पूण आमकां ते मेंटेन करपाक आमकां सांगून बरे भाशेन आमकां आपोवन तुमी बरे भाशेन मिटींग घेया आनी सांगा न्हू. ते आमकां व्हॅल्यूच दिना जाल्यार आमी कितें करपाचें मुखार. आमी गेले जाल्यार आमगे कितें एक प्रश्न विचारल्यार एकदम रिस्पेक्ट ना भशेन उलयता. ते मातशें आमकां रिस्पेक्ट दिवन आमकां बाबा आमगे कितें मागणी आसा ते सारक करून बरे भाशेन मार्केट दवरपाचें म्हणून. इतलेंच न्ही जाल्यार एका दुकानदारान स्वखर्चान दुरुस्ती करपाक फुडाकार घेतलो जाल्यार ताका सुमार लाखभर रुपयांचो दंड घाल्ल्याचे विक्रेते सांगतात. आमी सोंपो कर वाडोवन फारीक करपाक तयार आसात, पूण आमकां तशी सोय सुविधा ह्या मार्केटात दिवपाक जाय अशेंय तांचें म्हणणें. SGPDAच्या अध्यक्षांची दखल घेवन बेगोबेग आमचे प्रश्न सुटावे करचे अशी मागणी भाजी विक्रेत्यांनी केल्या. आमचे प्रॉब्लेम हे आशिल्ले की लायक आमची दुकानां जावन ही आमच्या मार्केटाची आयज परिस्थिती बिगडलेली आसा. आनी तेंच आमचे कितें आशिल्लें, एक आमच्या भावान तो आपणाचें दुकान हें करतालो, तेका लागून तेंचेर 1 लाख रुपया फायन काडले, जे की मान्य ना. जेन्ना कदम साहेब जो फर्स्ट चेअरमॅन आशिल्लो तेणे दुकानां कितें करपाक 5,000 घेवन तुमी करा म्हणून तो सांगतालो. खूब चेअरमॅन येता आपणाचें हें करता की आपणाक जाय तशें ते डिसिजन्सां घेतात. तर तेका लागून आमच्या मार्केटाची आज हालत पयली जाल्यार मार्केट मोडून पडला, जे की आजून कोणी इनिशिएटीव घेवना. कोणे अजून येवन पळोवना की बाबा आमचे धनागारां कितें जाता, कोणाक त्रास आसा, थंय मेडिकल इश्यू कितें आसा, लायक हेल्थ प्रॉब्लेम कितें आसा, कोणी पळोवना. बट तेका लागून आयज सगळो विशय घेवन आमचे फीश मार्केट जावं, आमचे व्हेजिटेबल फ्रूट मार्केट जावं, सगळे मार्केटकार आमी MSA कडेन येयल्ले की बाबा हे जे तुमी कितें करता ही चुकीचें, आमकां नाका हें, आमी हें मान्य करना. तर तेका लागून आयज तो कितें म्हणटा की बाबा तेणें आमचे सगळें हें आयकून घेतलां की बाबा तो कितें म्हणटा की आतां आमी रेन्युवेशन करतले, हें करतले. आमी तेका सांगलें बी. सर हेच्या पयलीं खुबशे चेअरमॅन येयले, खुबशे MS येयले, सगळे आमकां ते मिटरात दाखयली, बट कोणी करून दिवना. तर आयज तुमी म्हणटा तर तुमचे एक आमी मानून घेता की बाबा चल तुमी एक इनिशिएटीव घेता म्हणून, कळ्ळें न्ही. तर तेका लागून आतां आमी सगळे मेळून येयल्या आनी की सांगलें आमचे प्रॉब्लेम कितें आसा ते तेंच्यांनी म्हणलां की आपूण तुमचो डिसिजन जे बी आहा मिटिंगेत दवरता, तेजे उपरांत मागीर आमी डिस्कस करया कितें आसा ते. इवन आमची सेलडीड जायनाशिल्ली, आमच्या दुकाना कडेन पयशे भरल्या तेंची सेलडीड जायना, ती डीड जाता तीय जायना. तेका लागून ते खुबशे विशय आसा, ते मेडिकला जावं या दुकानाची मेंटेनन्सा जावं, अजून 25 वर्सां कांय जावना. तेका लागून ते सगळे विशय आमी आज मांडून येयल्या तेजे लागीं. गोमंतक TV खातीर गौरांग प्रभू मळकणेकार. एकी कडेन कोयराच्यो नाशी, दुसरे कडेन गाडयो धुतात, थंयच नातात आनी हातून भर म्हणून नुस्त्याच्यो गाडयो पार्क करतात, त्याय उदकाच्यो घाणी. ही परिस्थिती आसा मडगांवच्या कदंबा बस स्टँडाची. कदंबा महामंडळाच्या अध्यक्षान हातून लक्ष घालून हो प्रश्न सुटावो करचो म्हणून लोकांनी मागणी केल्या. हो मडगांवचो कदंबा बस स्टँड. पयलीं हो बस स्टँड दक्षिण गोंयचे येरादारीचे मुख्य केंद्र तशेंच गोंयांतलो सगळ्यांत व्हडलो आंतरराज्य बस स्टँड आशिल्लो. मात आतां ताची सामकीच अवतिकाय जाल्या. बस स्टँडार मोठ्या प्रमाणात आंतरराज्य बशी पार्क करून दवरतात. इतलेच न्हय जाल्यार हे बशींचे ड्रायव्हर बस स्टँडारूच बशी धुतात. फकत बशीच धुयनात जाल्यार थंयच ते न्हातात. दुसरे वटेन बस स्टँडार जायते कडेन कोयरांच्यो राशी दिश्टी पडटात. हालींच्या दिसांनी जाल्यार नुस्तें सप्लाय करपी गाडयो हांगाच पार्क करून दवरतात. ह्या नुस्त्याच्या गाडयांतले उदक पडून तांकांय घाणी मारतात. तेन्ना कदंबा महामंडळाच्या अध्यक्षान ह्या प्रकारान लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. परिस्थिती सामकी जाम आसा, कितें म्हणटा? हय, आतां KTCL जो आसा, KTCL जे खातें कोणाक दिल्लें आसा तो बाब उल्हास, ताणें हाजें रेखदेख करपाचें पयलीं काम करपाक जाय. हांगा जशें आमी पळयतात हांगा बसी ज्यो लायिल्ल्यो आसा हो सार्वजनीक अड्डो जाल्लो आसा. सार्वजनीक कित्याक म्हणटा
कोणी उठता सुट्टा येतात हांगा ते बस ड्रायव्हर बाबडे थंयच नातात, थंयच सगळे करतात, थंयच्यान पॅसेंजर वयतात, बायलां वतात. सो इट लुक्स व्हेरी शॅबी आनी एक कितें म्हणटा ताका झिरो सिविलायज्ड सिच्युएशन जें करून दवरलें KTCLचे. तशेंच थोडे म्हाका कळून आयलें की हांगा फाटल्यान नुस्त्याच्योय बी गाडयो लायतात, हांगाच धुतात. सो ह्यो ज्यो गजाली आसात त्यो दीस इज अनडन. आय थिंक वी लिव इन अ सिविलायज सोसायटी आनी जशें डेव्हलपमेंटल मॉडेल जर उलयतात जाल्यार हेंय बी डेव्हलपमेंट करून दाखोवपाक जाय. हो पब्लीक ट्रान्सपोर्टेशनाचो सगळ्यान मोठो भाग गोंयचो. सो हेजीच परिस्थिती जर अशी आसा जाल्यार मागीर आनी लोकां कडल्यान कितें एक्सपेक्ट करपाचें. देर इज रेवन्यू कमींग अप. फक्त नव्यो बसी घेतल्यो आनी पोरण्यो स्क्रॅप केल्यो म्हणून जायना. हाजें रेखदेख करून दिवपाचें काम दाखोवन दिवचें ह्या सरकारान. कित्याक तर प्रत्येक जो कॉमन मॅन जो आसा ताका त्रास जाता आनी हे जे हांगासरले रेजिडेंट्स पसून जे आसात तांकांय हे गजालीचे त्रास जातात लागींचे. सो हेजेर लक्ष दिवचें. वो आमगेलो बस स्टँड KTC बस स्टँड हो हिंगा तुमी चोय सगळो गार्बेज पडली हा आनी गार्बेज म्हणजे हिंगा KTCचो एक टेंडर जावपा जाय नाजाल्यार कोण तरी तेणी मनीस काडून हेजेर मेंटेनन्स जावपा जाय. सो हिंगा मेंटेन करपाचो मनीस कोण ना. आतां इम्पॉर्टंट कितें आहा सारकें ह्यो पडे बसो आहाय सगळ्यो बॉम्बेच्यो आनी आमच्यो हिंगाच्यो लोकल आनी हे सगळे बसो आतां हिंगा पार्किंगाक ते पयशे घेताय. आतां पार्किंगाक तुमी पयशे घेताय म्हणटरी आतां हे पार्किंग पडे आहा KTCचे हे मेंटेन करपा जाय. हिंगा एक मनीस घालून हे साफ करून घेवपा जाय. कित्याक हिंगा जायते आमचे ट्युरिस्ट येताय गोंयांत. हे बस स्टँड चोयल्यार आमकां गोंयकारांक लॉस आनी पयलीं म्हणटा ती आमकां फातोडकारांक लॉस. कित्याक हे बस स्टँड आमच्या फातोर्डा पडटा. सो हेजेर एक्शन जावपा जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान गौरांग प्रभू मलकार्णेकार. गोवन मरीन इपेक्स कंपनीन दाखल केले याचिके आड कुंकळेच्या लोकांनी कोर्टात हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्या. कुंकळे वाठारात फिश मिल प्रकल्प येवपाचो आसा. या प्रकल्पाक गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आनी कुंकळे पालिकेन परवानो दिवपाक न्हयकार दिल्ल्यान कंपनीन न्यायालयात धाव घेतल्या. ह्या प्रकरणाचेर 11 नोव्हेंबराक सुनावणी जातली. फ्रीडम स्ट्रगल केल्लो गांव आनी आमकां न्याय कसो मेळोवप हे आमकां आमच्या फ्रीडम स्ट्रगला भितर आमचे जे फ्रीडम फायटर जावन गेला तेंच्या कडल्यान आमकां शिकयल्लें आसा आनी तांच्या शिकवणीचेर आयज आमी मुखार सरिल्ले आसा. आयज ही जी फिश मिल आमच्या गोंयच्या गांवांत येवपाक सारके तयार आसात. आज ताणें जो कुंकळी नगरपालिकेन ठराव घेतिल्लो तसोच गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ह्या दोनूय ठरावाक त्यांनी चॅलेंज केला आनी आयज तेमी हायकोर्टाक अपील केला की आमकां हेजे आयज जे रेजोल्युशन घेतला ते हेजेर आमकां तुमी हे दिवचें म्हणून न्याय दिवचो म्हणून. पण आमकां एज अ कुंकळकार न्याय पालिकेचेर आमकां फूल विश्वास आसा आनी आमी ज्या तरेन आमचें जे आयज आमी पेटिशन मांडलां ताचेर आमकां न्यायपालिकाक आमकां अवश्य विजय मेळटलो हेजेर आमकां फूल विश्वास आसा. विलेजर्स ऑफ कुंकळ्ळी म्हणून एक एप्लिकेशन मूव केला एगेन्स्ट ए फिश मिल जे आमचे कुंकळ्ळी म्युन्सिपालिटी कावन्सिलान रिजेक्ट केला बिकॉज ऑफ वेरियस इश्यूज लायक पोल्युशन, वॉटर टेबल पेटेर जाला कुंकळ्ळेचो. आनीक आज म्हाका एक खुशालकायी जाता की आमचे कुंकळ्ळे म्युन्सिपालिटीची जी बॉडी आसा तेणें हें मूव करून गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक धाडून आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान एक रिजेक्ट अशें केला. एक एट प्रेजेंट तरी सांगपाची गोश्ट म्हणल्यार कितें आसा 20 वर्सां जालीं कुंकळकार जें भोगता पळय पोल्युशन, द लेवल ऑफ अमावंट ऑफ पोल्युशन स्पेशली हांवें सद्दां म्हणलां पर्टिक्युलरी ऑफ बेरोडा वीच वॉज ए एग्रीकल्चर लँड पळोवपाक गेल्यार सबंद तलवडो शिपल्यार पार्ट ऑफ बेरोडा लायक ताकाबान मास्कोणी थंय कमीत कमी 10,000 लोक रावतात आनी ह्या 10,000 लोकांक म्हागे हिशोबान न्यायपालिका वा न्याय दितली म्हूण म्हाका एक विश्वास आसा.
थळाव्यांनी खर विरोध केले उपरांत कुडाळ IIT प्रकल्प रद्द जालो. थळावो आमदार आणि मंत्री सुभाष शिरोडकारान प्रकल्प रद्द केला अशी माहिती दिली. मात कितलेशेच दीस जाले IIT प्रकल्प रद्द जाला म्हणून सरकारान अधिसुचोवणी जारी करूंक ना. हो प्रकल्प रद्द केला जाल्यार अधिसुचोवणी कित्याक जारी करूंक ना. अधिसुचोवणी केन्ना जारी करतले हे विशीं गोवा फॉरवर्डचो मुखेली विजय सरदेसायान मुखेल सचिवाक पत्र केला. प्रकल्प रद्द केला जाल्यार अधिसुचोवणी जारी करात अशें गोवा फॉरवर्डचो जोड सचिव विकास भगत अशें म्हणणें. आमकां सगळ्यांक खबर आसा कोडार हो जो गांव जो शिरोडा मतदारसंघा भितर येता आनी त्या गांवांत IIT प्रोजेक्ट येवपा आसलो. तो IIT प्रोजेक्टाक स्थानीक लोकांनी खर विरोध केलो कारण सैमा खातीर तो घातक आसलो आनी पुराय सैम पर्यावरण बिगडपाचे खूब संभव आसले म्हूण स्थानीक लोकांनी विरोध केलो. ताकाच आमचे पार्टीन विरोध केलो आनी आमी थंय 2-3 वेळा त्या गांवच्या लोकांक वचून मेळ्ळे आनी आमी त्या गांवच्या लोकांक आश्वस्त केलें की जो तुमकां मद्दत जाय लॉजिस्टीक हेल्प जाय तो पुराय मद्दत आमी तुमकां करतात. आनी तशेंच आमी थंय एरियल सगळो सर्वे करपाचे आसले पूण सरकार एक पावल फाटीं येवन स्थानीक आमदार आनी पाटबंधार मंत्री श्री सुभाष शिरोडकार हांच्यांनी येवन सांगलें प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगलें की आमी तो प्रोजेक्ट रद्द केला कारण गांवच्या लोकांक नाका जाल्यार तो आमकांय नाका म्हूण. पूण हें सांगून कितलेशेच दीस जाले तरी आयज पर्यंत एकूय नोटिफिकेशन किंबहुना ब्लॅक एंड व्हायट हे सरकार आयलें ना. आमी सरकाराक सांगपाक सोदतात तुमी आपालिपाचो खेळ करनाका. जर खऱ्यांनीच जर रद्द केला जाल्यार तो रद्द केला म्हणून नोटिफिकेशना भितर घालात आनी लोकांक दियात. आनी जर तुमी समज जर रद्द करनासतना आपालिपाचो जर खेळ करतात जाल्यार आमी स्थानीक लोकां बरोबर आसात आनी खंबीरपणान ताचे बरोबर उबे रावतले आनी ह्या प्रोजेक्ट जो पर्यंत रद्द जायना तो पर्यंत आमी त्या लोकांक जाय ती मदत करतले. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मस्त 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 युनिवर्सिटी मस्त फ्युचर जबरदस्त. जॉइन पारोल युनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर